खण वेवसायांतल्या ट्रक धन्यांक ग्रीन टॅक्सांतल्यान सूट दिवपाचो राज्य सरकाराचो विचार आसा. तशेंच हेर कर लेगीत उणे करपाचे दिश्टीन सरकार विचार करतले, सांगेचो आमदार आनी समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय सांगता. डॉक्टर प्रमोद सावंत सीएम हांणी बसून एक चर्चा केल्ली आसा की जे गोय सरकाराचे जे टॅक्सीस आसतले ते आमी कांय प्रमाणात तांकां एखाद वेळ अबॉलिश करतले किंवा काय प्रमाणात तांकां रिलॅक्स दितले. कारण आमकां खबर आसा की गोंयचे जे ट्रक ओनर आसात तांचे कडेन इतके मोठे प्रमाणात जे टॅक्सीस आमचे भायले प्रदेशांनी आसात, भायले राज्यांनी आसात. गोंयांत भितर बिझनस ना, ट्रक उबो करपा खातीर खूब मोठ्या प्रमाणात तांकां फायनान्स लागतले. हे सगळे विचार करून आमी मोठे तांकां रिलीफ दिवपाचे आसात आनी मायनिंग सेक्टरा भितर परत एक फावटी जे कितें हाचेर निंबून आशिल्ले तांकां एक दिलासो दिवपाचो आमचो प्रामाणीक प्रयत्न आसतलो.